गोयच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो जाय, कसल्योय आसूं तांच्या स्टेटसाच्यो नोकऱ्यो मेळूंक जाय, तो तांचो हक्क म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी आनी पर्येचो आमदार प्रतापसिंह राणे उलयला। रेग्युलरायझेशन आनी पगार वाडोवंक कामगारांक संप करचो पडटा, तरी सरकार तांकां न्याय दिवंक पावना। सिनियर राणे काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याक उलयलो। 4,000 कार्यकर्ते आशिल्ले। नोकऱ्यो तरी करून गावंक जाय, थोडे बाबडे भुरगे शिकले ना जावे, मॅट्रिकेक फेल जाले तांकांय नोकरी ना। आता ही संधी वयर विश्वविद्यान सांगल्या प्रमाणे ही संधी सगळ्यांक गावंक जाय, समान संधी। नोकऱ्यो कसल्योय आसो त्यांच्या दर्जाच्यो तांकां नोकऱ्यो गावंक जाय। ही परिस्थिती आज आमकां बदलूंक जाय। ह्या सरकारान जे कितें करूंक ना आनी आज निष्क्रिय सरकार जाल्लें आसा। पळयात तुमी ऑफिसर हेंचे आयकनात, जे कामगार असतात, कामगारांची संघटना असतात तेन्नाय तंटे असतात, ते आता म्हागाई जाली, आमकां इल्ले पगार वाडोवन दिया बी म्हणून तांकां संप करचो पडटा। आनी ते संप मिटोवपा खातीर हेंच्या मंत्री आसता एक किंवा तेंचे ते ऑफिसर आसतात, अजूनय ते मिटोवंक जायना। पर्ये आनी तिसरो कोण रावचो ना, आमचो साहेबूच फुडलो कॅन्डिडेट पर्ये मतदारसंघाचेर आसतलो आनी ताका आमकां काम करून ताका भोवमतांनी निवडून हाडपाचें काम आमचे प्रत्येकाची जबाबदारी आसा। आमकां ह्या तरेचो सरकार नाका जे खोटे आश्वासनां दिता आनी आमच्या लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता। चड आनी चड नोकऱ्यो जेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसले, त्यांचं सरकार पडलो आणि काँग्रेसचं सरकार त्यांना नेतृत्व साहेबाच्या माध्यमातून केले, त्यांना 7,500 नोकऱ्यो गोंयांत दिवपाचें काम हेच काँग्रेसच्या सरकारान केल्लें। आयज रक्षा मंत्री गोंयांत येवन सांगता 70च्या लोकांक हेलिकॉप्टराची फॅक्टरी हाडल्या म्हणून। साहेबांनी टेल्को हाडली, हजारांनी लोक आमचे 70चे थंय लागले, हेलिकॉप्टरची फॅक्टरी हाडली आणि हेलिकॉप्टरची फॅक्टरी एरोनॉटिकल इंजिनियरची गरज हा आणि आमच्या गोंयांत एक बी एरोनॉटिकल इंजिनियर म्हणजे तुमकां सांगूंक सोदता तरणाट्याक ह्या हेलिकॉप्टराची फॅक्टरी आमकां काही उपयोगी पडचे ना आणि आमचे 70चे लोक काय होंडाचे लोक थंय लागचे ना, भायले गोंयचे भायरचे लोक कदाचित लागू शकता आणि हे योग्य फॅक्टरी ना हे रद्द करपाक जाय। रक्षा मंत्री बीजेपीच्या सरकारान ह्या तरेचो कायदो हाडला की 10वी फेल जाल्लो भुरग्याक केन्ना गव्हर्नमेंट सर्व्हिस गावचे ना। आमचं सरकार येतकूच आमची मागणी आसतली की पहिले कॅबिनेट डिसिजन हे रद्द करून 10वी फेल जाल्ल्या भुरग्यांक बी एलिजिबल करपाचो प्रयत्न सरकारान करचे आणि काँग्रेस पक्ष ते करून दितले, आमच्या भुरग्यां खातीर करून दितले। आज 5.5 नी 6 वर्सां जाली त्या हॉस्पिटलाचो स्ट्रक्चर आमच्या वेळार चालू जालो, आमच्या वेळार पूर्ण जालो, स्ट्रक्चर रेडी आहा, भायल्यान सगळे जाल्ले आसा, फक्त भितरले काम आणि बारीक 5.5 वर्सां हे काम तांणी रडयलें, तश्शें दवरलें। आणि आज हे सरकार सांगता बडायो मारता, आश्वासन निवडून आयले, चंद्र हाडटा, सूर्य हाडटा आणि कितें हाडटा आणि आता गरिबाच्या फाटल्यान लागला। आणि हे आता खांब्यार जडपी भुरगे एसएससी जाय म्हणटा, मिनिमम एसएससी जालो खांब्यार कटलो। हे सारखे बीजेपी वाले असले अस्त्यान फोटींग मनीस बरं ते जाले। आता जीडीपी हांव व्हडले उतार उलयना, बारीकशें उतार उलयता। गॅस, डिझल आणि पेट्रोल तिन्ही वस्तू खंय पावल्यास मनोहर पर्रीकर म्हणतो अस्त्यान फोटींग मनीस। दाबोळे एअरपोर्ट पोलिसांनी फिनलँडाच्या एका नागरिकाक मंगळारा राती दाबोळे एअरपोर्टार अटक केलो। तो खंय टायट आशिल्लो, कांय पॅसेंजरांक त्रास करता म्हूण CISFान कंप्लेन केल्ली। तो पोलिसांच्या आंगार गेलो, स्वताक ताणें मारहाण करून घेतली, नाकांतल्यान रगत व्हांवतालें, ताका चिखले हॉस्पिटलांत घाल्लो, थंयच्यान GMCत धाडला। Can you release my hand? It hurts. CISFान हे गेलो आमकां एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनार फोन केले कंट्रोलांतल्यान, एक फॉरेनर हे प्रॉब्लेम करता म्हणून पिवन, त्या प्रमाणे आमी गेल्यार खूब हे जालो, तो एग्रेसीव जालो आणि हे करपाक लागलो, आयकना जालो कसो ते नशेत आहा तो पोलिसांचेर हात घातलो म्हणून आयकलां अशें ना हात घालून आमकां हे येवपाक हे जायना जालो, रेडी जायना जालो, कित्याक तो हेतू आशिल्लें न्ही। कोणाक मारलो पॅसेंजर? ना पॅसेंजर बी कोणाक मारना, हांगार रावतो ना असो हांगार धांवपाक येयलो आनी काय करूं ना। घेऊ एक ब्रेक।